कुठ्ठाळी पोटवेंचणुकेत UGDPचे 2 पानांचे चिन्ह आसचे ना. UGDPचो उमेदवार रमाकांत बोरकाराक 2 पानांचे चिन्ह दिवपाक वेंचणूक आयोगान न्हयकार दिला. ताका लागून आता ताका UGDPच्या तेक्यार अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवची पडटली. जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणटा बोरकारान UGDPचो फॉर्म A भरून निर्वाचन अधिकाऱ्याकडे दिवंक ना. आता कुठ्ठाळे भाजपाची एलिना, काँग्रेसीचो रेमंड आनी अपक्ष रमाकांत बोरकार अशी तिरंगी लढत जातली. रमाकांत बोरकारान हे करता आसतना आपूण UGDPचो म्हणून फायल केल्लो, पूण जेन्ना ऑथरायज्ड डॉक्युमेंट दॅट इज फॉर्म नंबर A ताका दिल्लो ना पार्टीन आनी तो ताणें प्रोड्यूस करूना म्हणून ताका इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून कंटेस्ट करचो पडलो. पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून तो करपाक शकना. ही हॅज प्रिपेर्ड टू कंटेस्ट एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी हीज नॉमिनेशन वॉज एक्सेप्टेड एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट इंस्टेड ऑफ अ कॅन्डिडेट फ्लोटेड बाय अ पार्टी. He will not be allowed to use 2 leaves as a symbol, but he will have to select a symbol from the free symbols which are available with the committee. एक्चुअली बोल्ला UGDPचेर पूण आतां आयकून ते प्रमाणे हो सांगतालो आमकां डेप्युटी कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर सांगला की 2 लिव्सां बाबतींत ते कांय येवना. सपोज 2 लिव्स जालें ना जाल्यार तुका इंडिपेंडंट सिंबल पडटा. फॉर्म दिला पूण तो सिंबल रेकग्नायज जावना अशें म्हणून तेणें सांगलां. सो ते ना जाल्यार इंडिपेंडंट भरतालो. फातोड्ड्यां कोसळपाक तेकिल्ल्या सुकिल्ल्या जाणट्या रुखाक लागून थंयचे लोक सध्या भियेल्यात. ते झाड थंयच्यान पावसा पयलीं काडचे म्हणून लोक मागतात. पळयात फातोड्डेच्यान सिटीजन जर्नलिस्ट नितीन नागवेकार आनी आमच्या सावियो डायसाचो रिपोर्ट. हांव नितीन नागवेकर CWCचो ट्रेजरर. हांगा येल्लो आशिल्लो हांव तें झाड पळोवपा खातीर. हें झाड इतलें हें जाल्लें आसा, मेल्लें आसा की तें कोणाचेर पडपाक शकता फाल्यां. कोण मोटरसायकल वता, कितें वता, तेंचे तें पडून कितें जावपाक शकता, मरपाक शकता, कितें जावपाक शकता. तें डेंजरस आसा. म्हणून हांव तें म्युनिसिपलिटीक आनी किंवा PWDक हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन कितें तरी एक्शन घेवची हें झाडा खातीर. तेच बरोबर हांगासर एक नाला आसा पळय, कुशीन आसा, तो घाण जाल्लो आसा हांगासर. आनी तें बी पब्लिकाक खूब हें आसा, डेंजरस आसा. फाल्यां मॉस्किटो जाता, कितें जाता. आनी हांगासर लागीं स्विमींग पूल येता, भुरगीं येतात, धाकटीं धाकटीं भुरगीं येतात क्लीन करपाक. तें तुमी मातशें जाता तितले बेगीन क्लीन करचें. हांव तें रिक्वेस्ट करता PWD किंवा म्युनिसिपलिटीक. कोणी एक्शन घेवन तें मातशें जाता तितले बेगीन क्लीन करचें. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तुमी एक्शन घेवचें आनी तें पावसा पयलीं तुमी सगळें क्लियर करचें. आके मालभाट वाठारांतल्या टॅक्सीवाल्यांनी मालभाटांत लायिल्लो बोर्ड मडगांव पालिकेन पुलीस संरक्षणान काडून उडयलो. बोर्ड काडपाचो आदेश RDAन मडगांव पालिकेक दिल्लो. मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्या टॅक्सीवाल्यांनी ह्या बेकायदो टॅक्सी स्टँडाक कोर्टात आव्हान दिलें. हो बोर्ड काडून उडोवचो असो आदेश कोर्टान RDAक दिल्लो. RDAन आमकां लेटर केला की इलिगल ऑक्युपेशन आहा आनी बोर्ड आहा तो ज्या काडचो. काडपा खातीर आमकां कलेक्टराचे मॅजिस्ट्रेटाचे हेल्प घेवची पडलें. आमी तांकां लेटर केलें. त्या प्रमाणे आयज पुलीस प्रोटेक्शन आनी ते PWD एम्प्लॉयज धाडलेले. आनी त्या प्रमाणे आमी इंजिनियर हे विनोद इंजिनियर सगळे येयले. पूण हांगा PWD एम्प्लॉय येवन सगळे जेवपा रेडी ना. जर आमकां पयलीं सांगलेलें PWD एम्प्लॉय मेळना आमी म्युनिसिपालिटी एम्प्लॉय हाडून काम करता आसले. स्वता म्हाका हांगा बोर्ड हालोवन काम करचें पडलें. आज मिडियाच्या हांगा ते लोक गेल्लेले आहा. PWDचे कितले वर्कर्स हाडलेले? वर्कर चार जाण हाडलेले. 4-5 जाण वर्कर जिपीतले देवपा रेडी ना. ते आमचें काम न्हू म्हणपाक. घण हाडला, पिकास हाडला, खोरें हाडला. ते एक एम्प्लॉय सकयल देंवला तेंचो. बाकी ते जिपीतले देवपा रेडी ना. ते आमचें काम न्हू. मॅजिस्ट्रेट येयलेला, आमकां पुलिसेचें प्रोटेक्शन मेळलेलें आहा. योग्य पुलिसांनी एक प्रोटेक्शन केल्या. लोकांनी हांगा मिडिया आंगार गेल्लेले आहा. पुलिसान ताका ताब्यांत कंट्रोलार हाडलेले आहा. ते फुडें काम चालू. दक्षिण गोंय PDA वाठारांत बेकायदो बांदकामां आड खर कारवाय करपाचो निर्णय बिरेस्तारा जाल्ल्या पयल्याच बसकेंत घेतलो. PDA चेअरमॅन आमदार राजन नायकान ही म्हायती दिली. आकेच्या कोस्ता ग्राउंडाचो प्रस्न शार येवजण खात्या कडेन सोपोवपाचो निर्णयूय घेतला अशें PDAचो वांगडी आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. प्रोजेक्ट आहा ते आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर स्टॉप आउट जातले. खंयचे आके बायक्स आनी ते आनी करपाक प्रोजेक्ट आसा. इन्स्पेक्शन दवरला 22nd थोडे 7th ऑफ जून ते करतले आनी ते स्टॉप आउट जातले. खंयचेच इलिगली आमी करून दिवपाक.
They were demanding about the RKM near temple. There's one project is coming there. That also. टोटल आम्ही स्पेशल पळयतना म्हणटा फाटली मिटींग थोडी पास केली ते पसून आमी एक्सेप्ट केलें ना तरी स्पेशल करतले कोस्ता ग्राउंडाच्या इश्यूचेर म्युन्सिपालिटीन PDA कडेन NOC मागिल्ली. लिगल ओपिनियन अशें सांगता की NOC PDA केन्नाच दिना आनी हाजे पयलीं केन्नाच PDAन NOC दिवंक ना. सो NOC घेतले जाल्यार ते टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवची पडटली. सो लिगल ओपिनियनाच्या आदाराचेर ही फायल तांणी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन फॉरवर्ड केल्ली आसा कित्याक हाजे पयलीं केन्नाच PDAन NOC दिवंक ना. आनी थोडे इश्यूज आशिल्ले की जशे नावेली सिवीक फोरम आनी थोड्या प्रोजेक्ट्सांचेर ऑब्जेक्शन घेतिल्लें आसा आनी थंय थोड्यो इलिगॅलिटीज दिसतात. सो ते प्रोजेक्ट्सांक बंद करपाक काम बंद करपाक आदेश दिवपाचें डिसिजन घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता की हिल कटींग म्हळ्यार सेक्शन 17 ऑफ द TCP एक्ट जंय कंप्लेंट्स मेळ्ळ्यात ताजेर केसीस फायल करपाचें डिसिजन घेतिल्लें आसा. पंचायत वेंचणुके दिसा चिखले कोमुनिदादीन आसय चिखले वाठारांतले 2 गाडे आनी 1 गुदांव बेकायदेशीर रितीन मोडलो अशी कागाळ चिखलेच्या लोकांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन केल्या. चिखले वाठारांतल्या संबंद 1,600 लोकांनी पणजे येवन मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें. आसय डोंगरींनी 3 गाडे आशिल्ले ते डेमोलिश केल्यात आनी प्लस 1 गुदांव आशिल्ले तो गेले 22 वर्सां ते आशिल्ले ते एक्झिस्टींग ते डेमोलिश केला. सो हे लोक हांगा ते भिले की फाल्यां सकाळीं केन्नाय तरी येवन आपली घरां मोडून वयतले म्हणून. मागीर आतां भाईन सांगलां तशें कांय जावचें ना, तशें कांय भिवपाची गरज ना अशें म्हणून. घरा बीर तशें मोडची ना म्हणून तुमचें. डिमॉलिश केल्या ती सुद्दां इलेक्शना दिसा कोड ऑफ कंडक्ट आसतना सुद्दां डिमॉलिश केला हे रायट ना. भाईन सांगलां आपूण येता 2-3 दिसा भितर येता वाड्यार आनी आपूण पळयता कितें जालें तें. आनी बाकी पुलीस थंय पुलिसांनी सांगलें की आमी थंय गडबड जावपा जायना म्हणून आयिल्ले म्हणून तांकां कांय खबरच ना अशें म्हणटात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.